करमल घाटावेल्या रस्त्यार अपघातांचे सत्र चालूच असता। एखादी गाडी बंद पडल्यारूय गाडयांच्यो लायनी लागतात। रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान ट्रॅफिक जाता। शेनवारा राती करमल घाटार एक ट्रक बंद पडलो, ताका लागून व्हड गाडयांच्यो लायनी करमल घाटार लागिल्ल्यो। अशे प्रकार घडत रावतले। सरकारान उपाय काडपाची गरज आसा। सरकारान जाता थंय हो रस्तो रुंद करचो म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। प्रॉब्लेम म्हळ्यार हो जायत आसा काणकोणाक, हो करमल घाटार हे प्रॉब्लेम जायत राव। हो आतां ट्रक आसा, कितले 18 टायरान ट्रक, आनी ताजे आतां हे वलतार त्या सायडीच्यान जो रोड आसा पळय, आनी हे वलतार ताजे फाटलें हावजींग मोडून पडलें सगळें पळय। आनी अशी राती 12:30 राती घडली हे खबर, आनी पुलीस पण राती सांग 12 सावन हांगा एक म्हळ्यार हे ड्युटी करतात, आनी एक मारता, आनी अशी 2 दीस काय 1 दीस केले तरी मोकळो जावपा बेगीन न्ही। अशें सांगपा म्हळ्यार हांगा आपकाळी म्हणल्यार गरजेक अशें काणकोणा ह्या हायवेचेर कसलीच वेवस्था ना। बाबा जावं ट्रेन जावं आनी कितें तांचे बाबा कितें घडलें येनात, फक्त फायर ब्रिगेड आनी पुलीस हे काम करतात। पयलीं RTOन पयलीं पळयात सान गाडी सोडटना ताची रोडाची कॅपेसिटी, गाडयेची कॅपेसिटी ही पळोवन सोडपाक जाय। ते RTOचो पयशे घेता गाडी सोडटात। इतलेंच काम करता हांव सांगता तुका। RTOचो आमकां पळया आहा ते तांचेर एक्सिडेंट पयलीं जावपा जाय। दुसरें म्हणल्यार हांगा वेवस्था जावपा जाय। आमगे ट्रेन जावं आनी कितें बाबा कितें घडलें कांयच येवंक शकना। ना रोड फिजिबल आहे, इतली व्हडली गाडी वचपाची हे म्हाका दिसता, हे दिसता न्ही। ही कितले टना गाडी खबर ना, आनी केन्ना सोडप रातीन सोडटा गाडयो, पयशे घेता आनी पळया सावन सोडटा ह्यो गाडयो। त्रास कोणा जावप त्रास जावप सगळें पुलिशे जावप पब्लिके जावप, आनी हे आमगे फायर ब्रिगेड हें घडत हांगा अशें घडपाक जायना। काणकोणा सभापती आसा, उपसभापती ताचेर लक्ष येनाका कितें। 1000 कोटी आमगे काणकोणा पास जाल्ले आसात। हे पास जाल्ले ते पास जाल्ले टेंडर काडून खोटेला दवरनाकात। हेजे सभापतीन कितें आसा पळय तूं कोण हाडला ते बेगीन जावपाक जाय। आज पुलीस ना, आनी हे लोकांक जर आपल्या जिवाचो ना जाल्यार ही पळय जोराडा तेवढे दुसरी गाडी पास जाल्यार तेवढे पडूं शकता। दुसरी गाडी तेवढे पडपाक शकता। हे जावचे पयलीं कितें वाट घडचे पयलीं मागीर घट्टकर हे तयार जातात। घडचे पयलीं कोण येना। आज सध्या हेवी व्हेकल्स धाडिना मोठ्यो ना, ह्यो कडल्यान बंद केला। खंय पावला येता थंय पावला, आनी आवडीच्यान एक गाडी सारके सोडटा। हे पळय ह्यो बस, आनी बस त्या जोडणी जावन परतून पडली, मागीर आनी हाका न्ही अल्पकालीन म्हणटा हांगा केल्ली वेवस्था उरपा जाय। ती कसलीच वेवस्था काणकोणान ना, आनी सगळ्यान रोड बारीक मोठो मडगांव काणकोण जाल्लो आसा। काणकोणच्यान तरी बायपास जाल्यार आमगे बरी वेवस्था जाल्ली आहा। हो इतल्या करमल घाटार म्हणून डेंजरस रोड सांग जाल्लो आसा। हे बेगीन जावपा जाय, आनी हें घडटकर आमकां चेडक वचूं पेटा हांगा। एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आसा? एमर्जन्सी सर्वीस कांयच ना काणकोणा। कितें आसा सांगचें जाल्यार ही परिस्थिती जायनासली। म्हळ्यार वाग कान कितली टायम लागूंक शकता? आनी एक दीस लागतलो हांव सांगता तुका। ताचे पयलीं मोडून पावलें सगळें भितरलें। सद्या ते क्रेन हाडून ना कितें करून सायडी काडपा जाय, आनी हें जावपा नाका। आनी हें तरी पूण एक गाडी वेवस्था वता आवडींतल्यान हें आतां नाका त्या जाग्यार वायडींग करता, कोणा बरें दिसपा खबर ना। पूण आज बाबा ही डेंजरस पळय कशें आहा, आनी हांगा खंयचेंच झाड मारूंक पडना। हांगा 4 मिटर वायडींग करूंक मेळटा। 4 मिटर वायडींग करपाक इजी मेळटा, आनी पळय लोकांक अशे त्रास जाता हांगा पळय। 5 मिटर म्हळ्यार हे खंयचेंच झाड मारूंक पडना। नाका जाग्याचेर खंयचें वायडींग करप, मदीं झाड तशीं आसात। आनी हें कितें हें मात वायडींग बेगीन वायडींग करचो हांव उपकार मागता, विनंती करता आमगे सरकारा कडेन आनी आमच्या आमदारा कडेन। सामकें वायडींग करून घेवची वाल। पण नीव हायवे जात न्ही आतां? नीव हायवे त्यान एका 2 आनी 3 वर्सां, तेन्ना आमी उरत काय कोण उरत म्हणून सांगूंक शकना म्हणल्यार आमची गॅरंटी ना। लोकांक खंयचे लोक कितें जायत म्हणून सांगूंक शकना। हे 3 वर्सां जातले, 1000 पास जाता म्हणल्यार एक्सिडेंट चालू उरतले म्हणटा। तेन्ना एक्सिडेंट चालू उरपाचें, ताका मातशें वायडींग करपा जाय।